पणजे भितर येवपाक त्रास, भायर वचपाक त्रास, भितर येतगीर त्रास. हो प्रॉब्लेम नेमको कितें? प्लॅनिंगाचो प्रॉब्लेम, एक्झिक्युशनाचो प्रॉब्लेम, काय कॉमन सेन्साचो प्रॉब्लेम? कांट वी प्लॅन आमी ते वेवस्थीत प्लॅन करपाक शकना काय कितें? आनीक प्लॅन केल्यार जाल्यार इतली डिजास्ट्रस ट्रॅफिक जॅम कित्याक जाता? आज CCPक जर विचारत ते म्हणटा हें आमचें काम न्ही. PWDक विचारत ते म्हणटा ना हे G-सुडा करता. G-सुडाक विचारत स्मार्ट सिटी अंडर ते म्हणटा PWD करता. सरकाराक विचारत जाल्यार सरकाराची परिस्थिती ही आनी ही. आणि गोंयकारांची परिस्थिती 3 गांधीपेक्षा वायट जाल्या. तांणी तोंडार टेप मारल्या. दिस इज अ मॅन मेड ट्रॅफिक जॅम. खंय तरी एक म्हणजे प्रॉपर चॅनलायझेशन नासता, सडनली वचून बॉटल नेकिंग करता आनी तातूंत मागीर ते 3 लेनींतल्यान गाडयो येवन एका लेनीन जेन्ना वता तेन्ना एकामेकाक आपटता आनी थंय सगळें जॅम जाता. सो दिस इज टोटली अ मॅन मेड जॅम आनी खंय तरी एक कॉर्डिनेशनाचे अभाव आसा. हांगा पुलीस आसूं जाय आशिल्ले, हांगा 2 तरी पुलीस आसूं जाय आशिल्ले. इतले 1 वर जर हांव लायनीक ब्लॉक जावन उरलो, म्हाका दिसता अरे हांगा पुलीस कित्याक येना आनी कित्याक प्लॅन करूना. आणि म्हाका दिसता जितलोच सरकार ह्या गोष्टीक जबाबदार आसा तितलोच म्हाका दिसता गोंयचो प्रत्येक मनीस ह्या गोष्टीक जबाबदार आसा. पणजेंतलो प्रत्येक नागरीक ह्या गोष्टीक जबाबदार आसा जो आज आवाज काडना हें कितें चल्लां ताचेर. अटल सेतूचें म्हत्व आयज कळटा. म्हणजे मनोहरभाईन 3रो पूल बांदलो आनी त्या पुलाक लागून कितल्या लोकांनी ऑपोज केलो, कोर्टान धांवले, रस्त्यार उबे रावले, 1.5-2 वर्सां डिले केलो. म्हाका दिसता आयज ताचें म्हत्व आमकां कळून आयलां. म्हणजे अटल सेतू जेन्ना बंद जाता तेन्ना कितें रस्त्यार जाता तें आयज आमी पळयता.